वर्धापन दिन 3 दीस चालू असलो त्या निमित्तान आयज दिवजोत्सवाचो कार्यक्रम चालू असा त्यातून आम्ही सहभागी झाल्या आणि या वर्धापन दिनाक पेडण्याचो आणि पेडण्या भायलो लोक खूप हजारो संख्येत उपस्थित राहून त्यांनी आशीर्वाद घेतले देवाचे। आयज वर्धापन दिन श्री सटी देवी महालक्ष्मीचो वाडदीस त्या खातीर आयज हजारांनी बायलां हांगासर तुवें जोडयो पेटोवपाक येयल्ले आसात। हांगा पळयतच आसा ही सगळीं बायलां बरी नटून थटून आयल्यात। श्री सटीदेवी महालक्ष्मी देवस्थानाचो अध्यक्ष आयज आमचे तिसरे हे वर्धापन दिनाचे निमित्तान आयोजीत हांगासर जोडव्याचो प्रोग्राम चालू आसा। गेली 3 वर्सां सतत ह्या आमच्या देवस्थानाच्या वतीन आमी हांगासर 3 दीस प्रोग्राम करतात। सगळे
भाविक जे आसात आमचे हांगासरले जे ग्रामस्थ आसात त्यांच्यानी प्रत्येकाचो हे हेतून सहभाग आसता आणि खूब उमेदीन हे आमचे 3 दीस कशे गेले हे सुद्धा कळना. प्रत्येकाचे आपापले योगदान जे आसा हे इतके वाखाणण्याजोगे आसता की सगळे प्रोग्राम जे आसात ते प्रत्येक जाण स्पॉन्सर्ड करतात. सगळ्यांक प्रोग्राम जावचे ही खूप उमेद आसता आणि त्या निमित्तान आमचे जे ह्या गांवांतले ग्रामस्थ आसात ते सगळे एक आमची जात्रात कसो हो प्रोग्राम आयोजीत करून पुढे त्याचे योग्य तऱ्हेन सगळे प्रोग्राम करून घेतात. हांव सगळ्या आमच्या ह्या ग्रामस्थांचे एक ह्या ट्रस्टाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान खूब आभारी आसा आनी आमकां खूब उमेद दिसता की कोणूय ह्या कमिटीचो एक मेंबर म्हणान न्हू तर सगळ्यांचो आपण स्वता एक मेंबर ह्या नात्यान हें काम तेंच्यांनी वेवस्थीत घेतलेलें आसता आणि तेच करता आसतना आमकां ह्या भागाचे आमदार आसात किंवा ह्या समाजाचे लोक जे आसात तेंचो खूब हेतून सहयोग आसता. हांव तेंचे ह्या निमित्तान हांव आभार मानता की तेंच्यांनी अशेंच आमकां योगदान दिवचें, तेंचो सहकार्य आमकां लाभचें आणि हे प्रोग्राम जे आसात ते हे फुडें बरे तरेन जावचे. कारण काय आयज हांगासर जर तुमी उपस्थिती पळयली जायत जाल्यार तुमकां कळटलें की प्रत्येकाचो कितलो भाग आसता, सहभाग आसता. हांव देवी भगवती चरणी मागता की ह्या आमच्या पुणे भागातल्या सगळ्या देवतांक मानून आणि तशेंच आमच्या सडीदेवी महालक्ष्मीचे सहयोगान आणि त्यांच्या कृपा आशिर्वादान हे प्रोग्राम कसलेच कटकट न जाता व्यवस्थित रित्या जावन वयतात. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आणि देवीच्या आशिर्वादान हे असेच प्रोग्राम जायत रावचे अशीच हांव अपेक्षा करता.